नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। स्मार्ट सिटींतल्या स्मार्ट बस स्टॉपावयले पत्रे गेले तरी खंय? प्रवाशांक पडला प्रश्न। सत्री ना जाल्यार भर पावसान भिजत पळोवची पडटा बशीची वाट। कॅसिनोच्या हिता खातीरूच वावुरता भाजपा, काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिसाचो आरोप। अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तिसऱ्या देसायक क्लोरिनाची गळटी, थळाव्यां मदीं पातळा भंय। 2030 मेरेन 250 मेगावॉट सोलर एनर्जीचे सरकाराचे लक्ष, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती। चड शेतकर्प्यांक मेळटले 1 लाखाचे इनाम, शेतकी मंत्री रवी नायकाची घोषणा। आणि सोर्ला घाटार मुजरत येयात पूण बुरशेपणा करू नाकात, जागरूक पर्यटकांचे आवाहन। आता पळयात खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटीन पणजे शारात नवे करकरीत बस स्टॉप उबे केल्यात, पूण हे बस स्टॉप पळयल्यार ही एक नवी स्टायल वा अर्दवट काम हे कळपाक नेम ना। सत्य परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार बशींक रावपी प्रवाशांक पावसान भिजून दीस काडचे पडटात। स्मार्ट सिटीन काय बुदवंतांनी कसले बस स्टॉप उबारल्यात ते पळयत जाल्यार तुमकां अजाप जावप काय तकलेर हात मारप हे 2 मिनटां सुच्चे सुद्दां ना। बस स्टॉप म्हणल्यार कितें? सावळी दिवपी सुवात, तेकाच लागून तर बस स्टॉप बांदतात। मात आतां स्मार्ट तकलेनी आपली स्मार्टपणा दाखयत फॉरेनच्या टेक्नॉलॉजीक सुद्दां सायड मारीत छपरा विणे बस स्टॉप पणजेन उबारल्यात। भर पावसान भिजपाक जायना म्हण ह्या बस स्टॉपाचो उपेग जाता, ना तर वतान सावळेन उबो रावप्या खातीर। बस स्टॉपाची चिकणां कशी करून उडोव येता ताचे हे बेस बरें उदाहरण। शाळेचे विद्यार्थी आसूयेत ना जाल्यार काम सुटून बसीची वाट पळयत उबो आशिल्लो कर्मचारी वर्ग, कोणाकूच ह्या बस स्टॉपाचो कांयच उपेग जायना। बस स्टॉपा कडेन गेले जाल्यार तुमकां कितें पळोवपाक मेळटा जाणात? बस स्टॉप बाबडो एके कुशीक आनी लोक बस स्टॉपाच्या दुसऱ्या कुशीक। सरकारान असले बुद्धवंत कंत्राटदार खंयसून सोदून हाडले आसतले काय असो प्रश्न लोक तिडकीन विचारतात। सब लोगों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि बस के लिए इधर रुकने को जगह नहीं है ना। हाँ तो डालना चाहिए लोगों को। अभी ये खुला करके रखा है तो बारिश में प्रॉब्लम होता है। बारिश के लिए प्रॉब्लम है। हांव एक्चुअली पणजेकार आनी रूट सूट आमकां खंय ना खंय तरी हांगा खंय बशीक रावचें पडटा, किंवा आमकां गाडयेन जरी समजा आयले आनी समजा पावस पडलो जाल्यार खंय तरी रावपाक मेळपाक जाय। आतां हो बस स्टॉप जरी आसलो जाल्यार वयर छप्पर ना आनी कितलेशे दीस जाले अशेंच इरेक्ट करून दवरलेलें आसा। तेन्ना म्हाका इतकीच विनंती आसा सगळ्या हाका, म्हणजे जाणी हें केलां तें जाता तितके बेगीन ताजेर छप्पर घालचें, जाच्या द्वारे जो कोण पावसान समजा भिजपाक येता तो पावसान भिजता तेणी ताका आसरो मेळटलो, त्याच बरोबर जे कोणी बशीक रावल्या तांकांय आसरो मेळटलो। ना जाल्यार ह्या बस स्टॉपाचो उपयोग कितें इतकेंच म्हाका म्हणपाचें आसा। तेन्ना कृपया करून बेगिनांतले बेगीन हाका छप्पर घालचें, ज्याच्या द्वारे आयज समाजांत जो कोण लोक आसा ताका ताजो फायदो मेळटलो। ना जाल्यार हाजो अर्थ कांय ना, इतकी इन्वेस्टमेंट करून सुद्दां फायदो कांय ना। स्मार्ट सिटी अंतर्गत बस स्टॉप बरे दर्जेचे बांदल्यात ही गजाल मान्य करपाकूच जाय, पूण छप्पर नाशिल्ल्या कारणान हे बस स्टॉप कांयच कामाचे नात। पयलीं छप्पर आशिल्ल्या बस स्टॉपाच्या जाग्यार हे आतां नवे बस स्टॉप घातल्यात।
हे छप्पर नाशिल्ले बस स्टॉप ही नवी संकल्पना काय ताचेर छप्पर येतले हे कळप गरजेचें. पूण कितें आसूं, वाटसुऱ्याक पावसान त्रास जावपाक जायना हाची दखल सरकाराक घेवचीच पडटली. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. भाजपा कॅझिनो ऑपरेटरांच्या हिता खातीर वावुरता असो आरोप काँग्रेस फुडारी विरियातो फर्नांडिसान केला. कोरोना वेळार वखदावेलो GST माफ करपाक मंत्री माविन गुदिनोन विरोध केल्लो, पूण कॅझिनो आनी घोड्यांच्यो ज्यो सर्ती जातात ताचे वयलो GST वाडोवपाक ह्याच मंत्र्यान हरकत घेतिल्ल्याचे विरियातो सांगता. दिस इज व्हेरी व्हेरी सॅड. हे काँग्रेसात न्ही सगळ्या लोकांच्या मध्येन एक आमी सांगूंक सोदता की GST मिनिस्टर श्री माविन गुदिनो जेन्ना हे काझिनो ओ गॅमलिंग सिंडिकेट पळय आसा तांचेर जेन्ना टॅक्स वाडयता ही रेजीज ऑब्जेक्शन. तुमकां याद आसतली 2020 कोविडाच्या टायमार जेन्ना ऑल द GST मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मेट तेन्ना तांणी सांगलें जे मेडिसिनाचेर टॅक्स आसा ते काडपाचे म्हूण, सो दॅट इट बेनिफिट्स द पीपल. हो एकटोच आमचो मिनिस्टर माविन गुदिनोन सांगुल्लें 5% लावपाक जाय म्हूण, आनी देर वॉज मॅसीव ऑपोजिशन टू दॅट. सो असले वेलफेअर ओरिएंटेड ऑर पीपल ओरिएंटेड जेन्ना मेजर्स काडटा तो ओपोज करता. द रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, इंडियाचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग by putting 28% GST on gambling, casinos and horse trading and all, to sangta there will be 20,000 crores that will be generated. So that will be for the people, it will come in the exchequer's kitty. So हे ओपोज करप म्हाका समजना, बिकॉज आमकां एक दुबाव लागता. आमी पळयलां की सदांच हालींच गोंयांत जितले ग्रावंड आसा ते सगळे हे काझिनोवाल्यांक दिता, सेम मिनिस्टर तांच्या बरोबर तो दिसती पडटा. सो हे म्हारग पडटलें तांकां, लोक उगी रावचे ना, आनी काँग्रेस पार्टी वील एक्सपोज दीस नेक्सस बिटवीन द मिनिस्टर एंड द काझिनो लॉबी. अस्नोडेच्या उदका शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्पांत क्लोरीन गॅस लिकेज जावपाचे प्रकार घडत आशिल्ल्यान प्रकल्प वाठारांत सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. क्लोरिनाची परत परत लिकेज जायत आशिल्ल्यान वाठारांत भंय पातळ्ळा. ह्या प्रकल्पांत बिरेस्तारा जाल्ली गॅस लिकेज नियंत्रणांत हाडून 24 वरां जावचे पयलींच काल शुक्रारा सांजे परत एक फावट गॅस लिकेज जाली. खबर मेळटकीच दिवचल उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली. 3 वरां परस चड वेळ घामाघूम जावन दळाच्या जवानांनी राती मेरेन क्लोरीन गॅसीची लिकेज नियंत्रणांत हाडली. जाल्यार उपरांत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचो उपाय म्हणून क्लोरीन गॅसीचो सिलिंडर उदकाचे टाकयेंत बुडयलो. मजगतीं चालू सप्तकांत मंगळारच्यान काल शुक्रार मेरेन मेळून 3 फावटी क्लोरिनाची लिकेज जाल्ली. ह्या चालू वर्सा वीज खाते कमीत कमी 1200 ते 1300 कोटी रुपयांचे प्रकल्प चालीक लायतले असो दावो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केला. 2030 मेरेन 250 मेगावॉट सोलर एनर्जी तयार करपाची मोख सरकारान दवरिल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. शिवोले मतदारसंघातले आसगाव, बांदे, अंजुणा वाठारांतल्या विंगड वीज खात्याच्या कामाच्या कार्यावळीक वीज मंत्री ढवळीकर उलयतालो. significant of the Goa, that Goa will be one of the best international airport. And power infrastructure? Of course, as per requirement, our infrastructure also will be, and we will start now in solar energy. Almost in 2030 we have raised 150 megawatts, and we will see that solar energy in Goa by 2030 150 megawatts. या वेळार थळावी आमदार डिलायला लोबो आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सर कितें जालें तें रिइन्स्टेटमेंट ऑफ दॅट अंडरग्राउंड केबल ते मातशी फायल अटकून उरली. आतां ते बेगाचे बेगान करतली. बट हांगा आसगांव बादे आमी रिइन्स्टेटमेंटाची फायल पयलींच पास करून हाडल्या. सो आसगांव बादे आनी आमचे पाट अंजुणा जे आमी आयज इनॉग्रेट केला ते सायमल्टेनियसली जातले. बट देर द अंडरग्राउंड केबलिंग पयलें जालें आनी रिइन्स्टेटमेंटाची फायल पास जावपाक, कित्याक इट वॉज अ बीग अमावंट.
ती मातशें पास जावपाक लेट जालो. सो इट इज इन टेंडरींग प्रोसेस नाव. टेंडर जाताच तेका आमी लोबरां घालून रोलर बोर्ड. स्नेहा होसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हालीं शेतां रोवप खूब कमी जायत चल्लां. देखून अंदू चड प्रमाणात शेतांची लागवड करतल्यांक रोख 1 लाख रुपयाचे इनाम दितले, अशी घोषणा शेतकी मंत्री रवी नायकान केली. शेनवारा फोंड्याच्या शेतकी विभागाच्या नव्या इमारतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो. शेती उत्पन्न बागायती उत्पन्न जावपाचें वेगवेगळे फळावर उत्पन्न आज डिमांड आसा. आज सगळे तरेचे 5 स्टार हॉटेलांनी डिमांड आसा. आज खूब टुरिस्ट येता जी फळावर जाले जायत फळांकूय डिमांड आसा. हे सगळे तरेचे करचे आनी कितें जाय आमकां आमचे कडेन कसली नवीन नवीन सवलती जाय ते आमी डायरेक्टर्सांनी सांगचे ते प्रमाणे आमी सरकाराक करून घेतात आनी ती आमी लोकांक दिवपाचे प्रयत्न करतात. आनी ही आयज ही बिल्डिंगेचे फावंडेशन घातला म्हाका सांग बाब खांडेपरकार 1 वर्स भितर करतलो खंय आनी बरें जाता मरे डायरेक्टर सांगला 1 वर्स भितर करतलो म्हणून फास्ट करता मरे गुड बेगीन वाजता जावनी तेन्ना हेजे आमच्या हे ऑफिसांतले सगळे हे फोंड्या तालुका खातीर आनी आमी गोंयभर आमी सगळे कडेन लोकांक मदत करपाक भोंवता चालू आसा. आनी आमचो डायरेक्टर जो आसा ते खातीर खुबशे प्रयत्न करता की लोकांनी बेनिफीट घेवचे आनी हे शेती वाडोवची. हे मातसा आमी येवन आमचे सगळे जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहात तांकां सुद्दां आमी तुमी एरिया वाडयात आनी आमी तांकां इवन तांकां सांगला आमी प्रायज दिता म्हणून जो कोण चड वाडयता तांकां आमी कितें दिता 1 लाख टोटल 1 लाख तांकां प्रायज मागेले पयशे दिता म्हणून सांगला की तेणी शेती वाडोवपाक भोंवचे आनी जर कोण वाडयता चड ताका प्रायज आनी ते डेट आमचो डायरेक्टर दितलो त्या प्रमाणे आमी तांकां हें वाडोवपाक आमी मदत करता. पावसाच्या दिसांनी चोर्ला घाटाची सोबितकाय सगळ्याच्याच मनाचेर मोनेर घालता. फाटल्या कांय दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून चोर्ला घाटावयल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले ल्हान व्हड घसघशे आतां प्रवाहीत जाल्यात. ताका लागून थळाव्या सयत पर्यटक लेगीत घसघशाचेर व्हडा संख्येन गर्दी करपाक लागल्यात. केरी सावन बेळगांव वतना पावसात चोर्ला घाटावयले सोबीत दृश्य पर्यटकांचे मन भुलयता. सोबीत सैम, आंगार कांटो हाडपी थंडाय आनी दोंगरा वयल्यान घालून घेवपी घसघशांक लागून पर्यटकांचे मन प्रसन्न जाता. शेनवार आयतार जाल्यार चोर्ला घाटार सामकीच गर्दी पडटाली. पावसात चोर्ला घाटावयले घसघशे पळोवपाक येवप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. मात हांगासर येवपी पर्यटकांनी सोऱ्याच्यो आनी प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो जळीमळी उडयिल्ल्यान घाटार कोयऱ्याच्यो राशी पडल्यात. सैमाची सोबीतकाय पळोवपाक येतात ही बरी गजाल, पूण बुरशेपणा करूं नाकात अशें आवाहन कांय सैम मोगी पर्यटकांनी केलां. ऐकात. तर आम्ही एक सोलो ट्रिपला आलो होतो 3 जणी. तर गर्ल्स ट्रिप होती आमची. तर आम्ही आता साऊथ गोवाहून डायरेक्ट वापस आता बेळगावला चाललो आहोत. पावसाळा एक असा ऑफ सीझन म्हणतात लोक, पण गोव्यासारख्या ठिकाणी ऑफ सीझन हा काहीच नसतो. आम्ही एक सरळ भाषेत सांगायचं म्हणजे पार्टी लाईफ गोवाची सोडून आम्ही सगळं काही एक्सपिरियन्स केलं आहे हे टाईम. तर मी ही एक गोष्ट पाहिली आहे ना की लोक आजकाल खूप वातावरणाबद्दल बोलत आहेत पण इनिशिएटिव्ह घेत नाही आहेत. तर माझं एवढंच एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट असेल की आपण एक डिस्पोजल बॅग कॅरी करावं किंवा जे पण आपलं ट्रॅश असेल, प्लॅस्टिक्स म्हणा नाही तर काही पेपर बॅग्स, काही जे आपल्या एन्व्हायरमेंटसाठी हानिकारक आहे तर ते आपण चांगलं डिस्पोज करायसाठी किंवा आपण एक जागा डस्टबिन्स आपल्याकडे खूप आपल्याला एव्हरी 1 किलोमीटरवरती पाहायला भेटतात. पण ते जर अवेलेबल नसले तर जस्ट होल्ड ऑन टू देम आणि तुम्हाला जिथे पण एक हे जागा मिळेल तिकडे जाऊन तुम्ही ते डंप करा आणि आपल्या एन्व्हायरमेंटला स्वच्छ ठेवा. म्हणजे फक्त पिकनिकसाठी सर, जर पावसाचे दिवस आहेत हे वातावरण, हिरवळ वातावरण, त्यानंतर घाटामधलं सौंदर्य हे सगळं बघण्यासाठी सर इकडे आलो आहे मी. इकडे तुम्ही आता वॉटरफॉल्स वगैरे सगळे बघितले? वॉटरफॉल्स वगैरे सर सुरल्याला जाऊन आलो आहे मी. आता सुरल्याला जाऊन बघून इकडे आलो आहे.
आणि लोकांसाठी ते काय मेसेज देणार तुम्ही, जे लोक इथे पिकनिक वगैरे करायला येतात ते? आता ॲक्च्युली सर आम्ही काय जास्तकडे येत नाही, वर्षातून एकदा दोनदा येतो आहे. आम्हाला तर वाटतं की इकडं हे घाटचं जे रस्ता आहे या रस्त्याचे थोडं रुंदीकरण व्हायला पाहिजेत ॲक्च्युली. म्हणजे घाटामध्ये गाडी जेव्हा येतात तेव्हा एकदम आमच्या असं अंगावर एक वातावरण या ठिकाणी निर्माण होतं आहे. त्याच्या आणि जे लोक पिकनिकसाठी येतात प्लास्टिक वगैरे घेऊन येतात त्यांच्यासाठी तुम्ही काय मेसेज देणार आहे? सर जे प्लॅस्टिक आपण जे वापरतो व्यवस्थित पिशवीमध्ये घालून जिथं टाकायची जागा असते त्या जागेला म्हणून टाकायला पाहिजे सर. आम्ही एव्हरीवर ह्या सायडीन भोंवपाक येता आनी हांव एक सजेस्ट करता की कोणूय येता पळय हॉटेल ये तुमी भोंवात निसर्गाची मजा घेयात, पूण केन्ना हांगा येवन घाण करूं नाका. तुमी ड्रिंक घेवन येया, तुमचे पिया, पूण तुमचे बाटले तुमच्या वांगडा घेवन वचा, पूण हांगा घाण करूं नाका. येयात एन्जॉय करा, कित्याक तुमी येयले कोणी सोंपना हांगा, तुमच्या फाटल्यान खूब जाण येवपाक आसता. तांकां येवन तांकां तुमी जे एन्जॉय केला ते तांकां एन्जॉय करूंक दिवं. तुमकां ह्या भागांतलें कितें आवडटा पळोवपाक? ह्या भागांतलें म्हणजे पळय नेचर, एक तर तुका सीन मेळटा बरो वॉटरफॉल, प्लस हो एक ब्युटिफूल रोड आहा जो फक्त पावसा टायमार तुका पळोवपाक मेळटा. तो सगळ्यांनी वचून एक्सप्लोर करचो. सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी येवन हांगा एक्सप्लोर करचें. मजगती घसघशांचेर सोरो पिवन धुमशाणां घालपी तशेंच सोरो पिवन कोयर थंयच उडोवन वचप्यांचेर खर कारवाय करतली अशी शिटकावणी रान महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणेन दिल्या. लायक आतां घाटार कितें जाता तें आमच्या हातांत ना. इट इज नॅशनल बारीक बारीक वॉटरफॉल्स आसा, वॉटरफॉल्स, पण जे म्हज्या मतदारसंघान आसा, म्हज्या मतदारसंघान पळय खंयचेच वॉटरफॉल आतां आयले फ्रॉम नाव ऑन इट इज गोइंग टू बी अ ऑर्गनायज सेक्टर. आनी बाकीचे पसून जे वॉटरफॉल्स ऑल ओवर गोवा पळय जे आसा जे आमी हातान घेवपाचे आसा फॉर टू मेक इट अ ऑर्गनायज सेक्टर, ते पसून आमी पयलीं हे 2 घेता, तशें सावथ गोवा आनी 2 घेता. सो वी आर ट्रायंग इट आवट की बाबा हे आमचे पळय जे एफर्ट्स आसा ते कशे बेनिफिशियल जातले, ते पॉझिटीव टुवर्ड्स पॉझिटीव अशे एफर्ट्स आमचे जातले की कितें आमकां कळटलें. एक रोखडे 2 म्हयन्यान कळटलें जेन्ना आमी लायक आय सेड आमचें तें रिसेप्शन आसतलें, आमची फायन आसतली लिटर केल्यार, आमकां लोकांक एक एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडटले बाटल्यो आनी प्लास्टीक व्हेल्यार, आनी थंय आमचे मॉनिटर, थंय गायड्स आसतले, ट्रॅकर्स आसतले टू चॅक वेदर पीपल आर लिटरिंग ऑर वॉट, आनी वी आर प्लेसिंग गार्बेज बिन्स अलॉंग द एंटायर ट्रेल. सो होपफुली लोकांची जी सिवीक सेन्स आसा ती जागी जातली आनी पीपल वील स्टॉप लिटरिंग. आयतारा आनी सुटयेच्या दिसा गोंया सयत हेर राज्यांतले पर्यटक चोर्ला घाटार व्हांवपी वेगवेगळ्या घसघशांक भेट दितात. कांय लोक पार्ट्यो लेगीत करपाक येतात. धुमशाणां घालून सोऱ्यांच्यो बाटल्यो उकताडार फोडूनय उडयतात. ह्या वाठारांत जावपी गैरप्रकाराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंदीत प्रशासनान नदर दवरपाची गरज आसा. तशेंच सुटयेच्या दिसा ह्या वाठारांत पुलीस बंदोबस्त करपाची गरज आसा. विराज कामता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कलंगूट, हडफडे नागवां आनी पर्रा ओडिपी वेल्यान काँग्रेसीन कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचेर फार पेटयल्यात. जेन्ना मायकल काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्ना TCP मंत्री विश्वजीत राण्यान सगळे ओडिपी रद्द केल्ले आनी ह्या ओडिपींची नवी सुचोवणी काडपा खातीर सल्लागार समिती नेमिल्ली. पूण जेन्ना मायकल परत भाजपांत गेलो तेन्ना रद्द केल्ली ओडिपीची आसली तशी परत सुचोवणी काडली आनी सल्लागार समितीची सुचोवणी कुशीक काडून दवरली. देखून मायकलान आपल्या मतदारसंघात 71 लाख चौखण मीटर जमीन रुपांतरीत करून व्हडलो घोळ केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान केला. As regards subject at serial number 4 on record, Michael Lobo, wherein he sought development permission from this authority and change of zone, is done by himself in his own properties, as being the owner, along with his family, as shown below. कांदोली, कालांगूट, पार्रा, नागवा टोटल धरले जाल्यार ताणें आपल्योच जमण्यो 27,814 स्क्वेअर मिटर्स हाजेर ताणेंच जजमेंट दिला, म्हणजे ताणेंच डिसिजन दिला. आनी हो रिपोर्ट 4 ऑफिसरांनी तांच्या सायन करून, तुमकां जाय जाल्यार हांव कॉपी दिता हाजे मागीर, सायन करून आपल्या सरकाराक दिला. आतां प्रश्न येता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर, हो रिपोर्ट पावल्या उपरांत ह्या सरकारान कितें केलें हो आज काँग्रेस पार्टी तुमकां प्रश्न विचारता सरकाराक. 17 लाख स्क्वेअर मिटर जमण्यो जर अश्यो बेकायदेशीर ऑफिसरान प्रॅक्टिकली कस्टडीन घेवन, म्हाका आतां दुबाव पडटा हांकां
एका रुमान बंद केल्ले की काय, हांकां धमक्यो दिल्ली की काय, हेंच्या लायफाक एक डेंजर निर्माण केल्ले की काय. आय सॅल्यूट एटलीस्ट दीज 4 people हू हॅड द करेज. ताणें पयलीं चुकयलें खरें, पण तांकां एक करेज आयली तांच्या भितर हें लेखी आपल्या सरकाराक बरोवन दिवपाक कितें चल्लां तें. सो हाजेर आतां कितें जातलें एक्शन, का अशेंच तुमी आख्खें गोंय सगळें विकून उडयतले. हे पळय सुटकेस कल्चर आसा, हें केन्ना तरी बंद जावपाक जाय. म्हणून आतां आय एम कमींग टू अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. ह्यो PDAs एबॉलिश जावपाक जाय. कित्याक एबॉलिश जावपाक जाय? गोंयचें निसंटन करता ह्यो PDAs, एंड दीस इज अ स्टार्क एग्जाम्पल. आनी ह्या भाशेन जर जमण्यो जर चेंज जाल्यो, नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स, एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड, मँग्रोव्स, एग्रीकल्चर लँड सगळ्यांत जर निसंटन जाता जाल्यार ऑफिसरांनी कित्याक जाय? तुमीच MLA बसा आनी तुमीच चलया, मिनिस्टर आनी तुमी मेळून. इतले आतां ऑफिशियल मशिनरी पोसपाक जो टॅक्स पेयराक खर्च जाता ताची गरजच पडची ना. सावड्डे मतदारसंघात कुडचडेंच्या भलायकी केंद्रान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. TB, मलेरिया, डेंग्यू सारख्या दुयेंसांचेर भलायकी अधिकारी मेघा कुडचडकर हिणें म्हायती दिली. उपरांत शेती खात्यान झाडां वांटप केलें. ह्या वेळार सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर, सरपंच चिन्मयी नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अपॉइंटमेंट 5 मिनिट खूप गरजेचे असतात. तो स्वतः सगळ्या आपल्याला आमच्याकडे येतात आणि आमची महत्वाची माहिती झाली ती माहिती ऍब्झॉर्ब करपाची तांचे सगळे जाणकार घेतले. थोडेशे आमी ह्या बरें येतले. हांव म्हजो एक आयकल करता म्हाका मुद्दाम आपयलो. आतां कशें सगळें सगळ्यांचे आमी कलेक्टीव जबाबदारी लोकां पर्यंत म्हायती पावपाक जाय. कारण की दुसरो म्हायती सारकी इम्पॉर्टंट म्हायती आसा मुद्दाम करता. त्याच्या ते कोण गणेश गांवकार आमदार, आमचे महेश सरपंच, संजय माजी सरपंच आनी कोण अशें रावना. कोणाकूच जाता इतली बारीक सरपंच म्हायती खरें म्हणल्यार एका मनशाकडल्यान दुसऱ्या मनशाक प्रसार जाता. म्हणून पेशंटाक तयार करून डायग्नोज करून ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. मुख्य हे महत्व त्याचे आसा. कित्याक पब्लीक एट लास्ट इज सफरींग फ्रॉम दिस डिसीज. आनी तो पेशंट जर म्हाका मेळ्ळो जाल्यार आमी डायग्नोज केलो आनी ताका ट्रिटमेंट दिली जाल्यार वी आर कटिंग द ट्रान्समिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो TBचे दुयेंस आसा तशेंच मलेरियाचे दुयेंस एकामेका कडसून वता. पूण हे डायरेक्ट ट्रान्समिशन न्ही. आतां TBचे कितें आसता, तूं खोकलो शिको काडलो तुवें खोकलो की तुज्या कडेन सभोवती वातावरणान जे जंतू वता आनी त्या कारणान जसो आमी जिवंत आसा तेजें लक्षण कितें आमचें श्वासोच्छ्वास चालू उरता. जो पर्यंत श्वास चालू उरता तो पर्यंत आमी जिती म्हणपाचें न्ही. दॅट इज सायन ऑफ लायफ. अशेंच श्वासोच्छ्वासाचें आयुश्य अखंड चालू आसता आनी हे जंतू म्हज्या आजूबाजूक आसता. जर हांवें म्हाका म्हज्या शरिरान ताची संदी दिली इन द सेन्स म्हजी कूड जर वेवस्थीत ना, म्हज्या कडेन इफेक्ट जाता, इम्युनिटी म्हजी कमी जाली, हे वातावरण ताका ऑर्गॅनिझम्साक आनी आमचे बाकीचे जीव जिवाणू विशाणू आमी तांकां संदी दिता की पळय तुजें मार अशें म्हणून यो आनी म्हज्या भावनान वास्तव येतो आनी त्या प्रमाणे ती तुजी दुयेंसां तयार कर आनी तयार जाता तशें. सेजा कामगारांक आतां अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटान तेंको दिला. वेदांता मायनिंग कंपनीक जर कामगार आनी शेतकारांचे पडिल्ले ना जाल्यार आमकां मायनी कित्याक जाय असो प्रश्न किसान सभेन फुडें केला. घरा बसपाची पाळी येयल्ल्या सेजाच्या अस्वस्थ कामगारांनी शेनवारा किसान सभा हे शेतकरी संघटनेच्या पद अधिकाऱ्यांची भेट घेवन तांच्या मुखार आपली व्यथा मांडली. कामगारांनी आपल्या मागणीचे निवेदनय किसान सभेक दिले. ह्या वेळार 150 परस चड कामगार हाजीर आशिल्ले. धा वर्सां जाली मायनिंग आतां बंद जाल्ली आसा आनी
10 वर्सां जाली मायनींग बंद जाल्लें आनी ही चालू जावची म्हणून कामगारांनी खूब संघर्श केलो. खंय खंय भोंवले ही करचे म्हणून पणजे आनी माळ सुद्दां खाल्लो ह्या लोकांनी. दिल्ली सुद्दां गेले. आयज चालू जाली सरकारान EC हांकां आतां ऑक्शन करच्या पयलीं ह्या कामगारांचो पयलीं विचार करूंक जाय आसलो. ते कंपनीक टर्म्स एंड कंडिशन घालूनच ताका दिवचे आसले. आयज पळय शेतकाऱ्यांचो सुद्दां विशय कसो आहा, मामलेदार ऑर्डर दिता आनी हे कंपनी कोर्टान वयता. हे कंपनी कोर्टान वयता जाल्यार सरकाराची ऑर्डर मान्य ना हांकां आनी हांकां काडून परत सरकार काडून परत हांकां परत ऑप्शन हांकां ब्लॅक लिस्टान मारूंक जाय. कंपनी जी कामगारांचो हीत जाल्यार शेतकाऱ्यांचो हीत जपता तांकां जी चलोवंक दिवंक जाय. आतां ही मायन आसा, हे शेतकार आमचे मयेचे आसूं जाल्यार बिचोलचे आसूं, कामगारांक जे जर शेतकाऱ्यांक जर कितें दिवंक सोदिना जाल्यार कित्याक जाय मायनी? गरज ना मायनीची. आमकां जर कांयच फायदो ना हे मायनीचो जाल्यार गरज कितें आसा? शेतकाऱ्यांक काम मेळोंक जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांक, कामगारांक काम मेळोंक जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांक कितें तरी मेळोंक जाय जाल्यार तुमी ही मायन चलोवंक जाय जाल्यार कितें फायदो? कांयच फायदो ना. खांडोळचे बुद्धकालीन गुफा वाठाराचें सोबितीकरण जावप गरजेचें आसा अशें बेतकी पंचायतीचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नायक हांणी म्हणलां. ही गुफा पळोवपा खातीर येवपाक बरी वाट आनी हेर गजाली आवश्यक आसात अशें नायक हांणी सांगलें. माशेलचे बेतकी पंचायत वाठारांतली ही बुद्धकालीन गुफा. थळावे हिका वनदेवी म्हणूनय संबोधतात. मात ह्या गुफा परिसराचें सोबितीकरण करपाची सामकी गरज आसा. बेतकी पंचायत ते खातीर यत्न करतली अशें बेतकी पंचायतीचे आदले सरपंच आनी विद्यमान पंच दिलीप नायक हांणी गोमंतक TV कडेन उलयतना सांगलें. आयज आमी हांगा तामसुले हे आमचे मल्लिकार्जुन देवळा कडच्यान आमी फुडें येयले. हांगा आमचे फुडें सावयकार बाब रावता, हे सगळे हाडीत तिमले आनी हे आमचे रामा हेंच्या हितून आमी आतां एक केव पळयली. केवीन हांगा तुळशीचे सेपीन फातरूच सारके तुळशीचे सेपीन आसा आनी हांगासरले सगळे वनदेवी अशें हांगा तेंची पुजा करता आनी तेंचे हांगासर दररोज येवन ते दियाचे वाट पेटयता. आनी हेजे व्हडले तुमी आतां केव पळयल्यात कशें आहा ती. सो हांगा म्हणजे स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा. स्थानीक लोक वनदेवी अशें म्हणटा. आमी आयकलेलें अशें हालींच की बुद्धाची केव कशी अशें म्हणून आयकलेलें. बुद्धाच्या टायमा वयली तेन्ना बुद्धाच्या टायमा वयली केव अशें म्हणटा. पूण आतां आमी हांगा एक्चुली पळयलें जाल्यार सारकें तुळशीचें शेप आसा आनी हांगासरली लोक वनदेवी अशें म्हणप लोकांचें चालू आसा आनी पुजा पाठ जावं तेंचो वार्षिक हें आसा तें करतात. ओके. सो आतां हेची दखल बी कोणी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट बीन अशें कितें येयल्लें बीन तुमकां कितें खबर आसा अशें कितें? फाटीं हांगा येवन गेल्ले आसा म्हणून अशें आयकलां पूण आजून तेजो फुडलो व्हडलोसो डेव्हलपमेंट बीन तसो कांय जालें ना. ओके. सो तुमचे एरियांनी ही आमची बेतकी खांडोळा म्हणजे खांडोळ्यात गांवान आसा हे. आमचे 2 गांव आसा, एक खांडोळा आनी बेतकी म्हणून. ओके. सारकें सिमेर कशें आसा फुडें मागीर आमची बेतकी सीम सुरू जाता. ओके. आमचे बेतकी खांडोळा पंचायतीक पडटाय. ओके. सो तुमी आतां हेजेर कितें अवेरनेस बी कितें फुडें फॉलोअप बी हेजो कितें? हय, आमचे आतां ते प्रयत्न चालू आसा हेजो बरो हे जावचो आसा. मागीर आतां हे पुजा करता म्हटलें न्ही तुमी, ते म्हणजे अशें वार्षिक पुजा आसता, डेली पुजा आसता काय कशें आसता? आतां जे जाग्यार हे आसा ते हांगासर उदबत्ती आनी बाकीचे तेंचे पुजा पाठ बीन तशें तेंचे चालू आसता. दिवो बीन लायता. दिवो बीन ते लायता. जे जाग्यार आसा हेर आमचो रामा खांडोळकर म्हणून आसा तेज्या जाग्यार हे आसा. ओके. सो अशें भावार्थ आसा ते लोक लायता? हय, भावार्थ लोक आसा आनी ते जो ओनर आसा हांगा जाग्याचो तो भरपूर हें करता, सेवा बिवा करता. सो ही हालींच सोदून काडली काय कशें कितें पयलीं खबर? पयलीं पासून चालू आसा. फक्त आर्किओलॉजीच्या मनशांक हालींच म्हणजे ते आतां पावल्या. ते आतां पावल्या. स्थानिकांक हे सगळ्यांक खबर? स्थानिकांक सगळ्यांक वनदेवी म्हणून खबर आसा. आमची जी बेतकी खांडोळा बायोडायवर्सिटीची टीम आसा तितून आमचो खास करून उमेश नायक आनी आमचो मधू गांवकर यांच्यांनी ही हांगासर ही केव आसा ही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक दाखोवन दिल्ली आसा. सो बायोडायवर्सिटी तुमच्या कमिटीन बरें काम केलां अशें? आमचे बायोडायवर्सिटी आसा कमिटी ती बरी काम करता. जो उमेश नायक आनी मधू गांवकर हे आमचे व्हाळ बीन आसा, कनेक्टेड व्हाळ खूब आसा. जर आतां कोणाक अशी जर ही पळोवपाक बीन जाय न्ही जाल्यार तांकां लँडमार्क असो खंयचो म्हणटा तुमी? हांगासरूच एक बीग बी म्हणून हांगासर बरें व्हडलें हॉल आसा. त्या बीग बीच्या सकयले सायडीक एक केव आसा.
कोणे येयले जाल्यार ते बीग विचारले जाल्यार रोखडेच मागीर मेळटले. हां ओके, म्हणजे बिग बीच्या रोडाक घेवन सकयल अशें येवप ते. हय, बिग बीच्या सकयल फाटी गेले जाल्यार हांगा रोखडे कोणाकूय मेळटली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.